येवकार हांव जवाहर बर्वे. सिरवेकायच्यो हेडलायन्स. आडपय भर लोकवस्तीतले 2 झाडांक उजो, झाडांचो जालो गोबर, पूण फोंडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटयली कुशीची घरां. जामियावरी वागतात सरकारी कामांचे कंत्राटदार. फोंडा तिस्का वयले सेवेजीच्या कामांनी बेशिस्त. वेल्डिंगाक वापरतात घरगुती सिलेंडर. गोवा कॅनान कंत्राटदाराक केलो एक्सपोज. सरकारी कामांचे पद्दतीचेर मारले बडयो. आपणे बदलूंक ना कोळसो प्रदूषणावयलो स्टँड. प्रदूषण आडोवपाक सदांच उबो रावतलो लोकां बरोबर, सांगले मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अमोनिया सांठोवपाची टाकयेत मॉक ड्रिल करपाची गरज आसा. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार म्हणटा. आपणे कोळसो प्रदूषणावयलो आपलो स्टँड बदलूंक ना. कोळशाचें प्रदूषण आडोवपाक सदांच लोकां बरोबर रावतलो. संकल्पान संकल्प केला. कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाजने कोळशाच्या प्रदूषणाचेर तिडक उक्तायल्या. पळया. हो जो अमोनिया टँक आसा तो जी आसा आनी हेजी जे ओनर्स आसा जे जुवारी एग्रो केमिकल लिमिटेड तेंचे आसा आनी एमपीडीच्या भितर आसता थंयसर आमकां सिव्हिलियन्साक ते वयपाक मेळना. थंयसर जो मॉक ड्रिल केन्ना जाता तेन्ना सगळ्या लोकांक तुमी अवेरनेस दिता की बाबा मॉक ड्रिल जावपाचो आसा असो हे करता. आयज पर्यंत आमी केन्ना ते मॉक ड्रिल आयकलेले ना. 10 वर्सां जालीं म्हाका दिसता थंयसर मॉक ड्रिल जाल्लो ना. आनी हो अमोनिया टँक जो आसा जशी पयलीं आमची आयओसी टँक्स आसलेली आयओसी टँक्स आमी डिमांड करून तो शिफ्ट केलो. तशी अमोनिया टँक सुद्दां हांगसून आसा पळय ती शिफ्ट जावन ती जुवारी खंयसर वयचो असो तेजो एक लोकांक तेजो भंय आसपाना. कित्याक तो भंय जावन पडलो आसा तो भंय लोकांच्या भितर वयचो. आनी त्याच प्रमाणे जी अमोनियाचो जो टँक आसा तेजेर जे आतां कितें आसा ट्रान्सपोर्ट जो जाता तो बाय रोड जाता. तेजे लागून टँकर जे टँकरान वयता पळय तेजे फाटल्यान एक बाबा तांकां फुडल्यान एक एस्कॉर्ट आसूंक जाय, एक फायर ब्रिगेड आसूंक जाय वांगडा वयताना. सो तशें कांय मेंटेन करनासतना कोणूय थंयसर ट्रिपी मारता आनी ते अमोनिया घेवन वयता. व्हेरी वोकल. पूण आयज खंय तरी JSW हांची कॅपॅसिटी एनहान्स केल्ली आसा. You are the MLA now, you have participated in public hearing. Has your stand changed or it is still the same? माझो स्टँड when it comes to coal pollution will never change. कोल पोल्युशनाक जो आम पयलींसून विरोध करीत येयलेलो आसा अजून पर्यंत हांव विरोध करतलो. कित्याक हो कोल पोल्युशन कोण खाता? आमचे मुरगांवचे लोक खाता. स्पेशली सडा, जेटी, देस्तेरो, बोगदा हे एरियेचे लोक खाता. सो आमकां हो कोल पोल्युशन नाका. हो कोल पोल्युशन फक्त आमच्या मुरमागांव न्हू. हो टोटल वारो येयलो काय वास्को वयता अप टू कोर्तालीं पर्यंत आनी तेवटेन दोनापावल पर्यंत सुद्दां वयता. सो हो कितें आसा म्हणपाक शक्य ना कित्याक मुरमागवा सगळ्यांक इफेक्ट जाता. हांव जाणा हांवें JSWच्या लोकांक आपयलेले तेंचे सगळे कंपनीचे मॅनेजमेंटाक आपयलेलो. तेंच्यांनी येवन म्हाजे कडेन भासाभासूय केल्लेली आसा आनी तांकां हांवें सांगलेलें आसा की कोल पोल्युशन तुमी कंट्रोलान दवरचें पडटलें. कित्याक कोल पोल्युशनाक जर वाडलो जाल्यार आमी तुमकां कशें ओगी रावपाना. जे कोल पोल्युशन जें कितें जाता तें इतलें जावपाक जायना. जेन्ना तेंच्यांनी सांगलां तसंच म्हाका दिसता जाता ते भाशेन लोकांनी आनी रेल्वेन आपलो मेंटेनन्स दवरपाक जाय. जें पोल्युशन जावपाक जायना तशेंच हे मेंटेनन्स दवरूनच म्हाका दिसता हे कोल व्हरपाक जाय. कित्याक लोकांक पोल्युशन जाता हें पोल्युशन जावपाक दिवपाक शकना. कोलाचेर उलयता जाल्यार पोल्युशनाचेर जेन्ना वास्को आमचो एक्टिविस्ट तेणें हे ट्रक बंद केले हांव तेका वॅल्यू दिली. ओवरलोडींग म्हणजे कितें आतां जेन्ना एक्सेस भोंवताय कित्याकूय ते ऑथोरिटी आहा ती चॅक करपाक. आतां रेल्वे त्या पोस्ट व्हरून वता हे जे एक्टिविस्टां हांव इतलें सांगूंक सोदतां पूण हांव आहा रेडी. तुमी रेल्वे कडेन रावाय जेन्ना वेगन भायर सरता रेल्वे सोडला ते वेगन भायर सरता थिंगा आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करुया. गाडी सोडून दीस न्हू. एरेस्ट केल्यार एरेस्ट जाता. हांव पयलीं रावता आनी एन्जॉय एक मॅसेज दिता त्या ओवरलोडींग जाता सोगल्यान वयता. आमी ह्याक आपया कोणाक पोल्युशन बोर्डा आपया आनी ताका विचारया की हे भाशेन ताका परमिशन दिलां हे भाशेन व्हरपाक हें करूंक कोण सोदना. आमदार कोळशाच्या बाबतीत गंभीर जाला खरे, पूण लोक आपल्या परीन लेगीत कोळशाचेर निषेध करताना दिसता. पळयात. 2017 आमी हो ऑर्गनायझेशन फॉर्म केल्लो कित्याक हे जे MPT पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन जे थारायल्ले तेन्ना 2016 इनफॅक्ट आनी 2017 तेजो पब्लीक हियरींग जालो.
8 दिसाचो. आता हे जे पळय इशी पळय ग्रांट केला बट 5A आणि 6A हे हेजेर आमी गोवा अगेन्स्ट कोल स्ट्रॉंगली कंडेम करता. सो हांव मागता आमच्या सरकाराक की हे जे तुम्ही जे पळय इशी ग्रांट केला MOFआन ताबडतोब तुम्ही फाटी घेवचे, कित्याक दिस विल बी द dead end for the people of Murgaon Taluka, because we have seen COVID time how the surge of COVID started in Vasco. Why? Because precisely because of the pollution and the respiratory problem where every Vasco people have been facing. So how can this government allow expansion plan when you know the existing itself is creating nuisance to the people of Vasco Taluka? गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आडपय भर लोक वस्तीतल्या आंब्याच्या 2 झाडांक उजो लागलो, पूण फोंडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळार धांव घेत उजो आटापात हाडलो. देखून कुशीची 4 घरां लासपापासून वाटावली. आडपय आयज सकाळी 10:30 सुमार 2 सुक्या झाडांक उजो लागलो. उजो रमरमता तो पळोवन थळाव्यांनी बेगोबेग फायर ब्रिगेडीक कळीत केले. तांणी धांव घेत उजो आटापात हाडलो. वेळार पाविल्ल्यान कुशीची 4 घरां वाटावली. हो उजो शेजाऱ्यांनी घातिल्ल्याचे वृंदा नायक हिणे सांगले. राती 3 भेटलो उजो, बरो मोठो पेटलो, तो आपशी पालवलो आणि काल परत मोठो उजो पेटला आणि रातभर पेटता. आणि माझे घर ते कोण आसा न्हू, हे पळय ते कोण आसा, ते कोणूच आसा, तेजे घरा सद्या उजो पेटला, पूण म्हाजे घरा पेटलो जाल्यार मागीर म्हणून हांवें फायर ब्रिगेड आपयली आनी तुमकां आपयली. आता आनी कितें जाय सांगून उजो आज सकाळी परत घातलो उजो. घातलं कोणाक लागलो? ना घातलो तेणे गुरदास नायकान घातलो. ओडचे पालयतालो कितें करतालो तो हांगा सगळ्या पेटलो हांगा उजो. आमच्या घरा लागत म्हणून भंय न्हू, तो खंयी फ्लॅटार रावूंक शकता, आमी खंय रावतली, तो पयशेकार. हय फॅमिली तेकोन रावता. तुमची फॅमिली दूर रावता? हय दोन्ही आमी आतां मारलेला, आतां ते करपलेले न्हू सगळे, दोन्ही करपलेले, तेणें आतां उजो घातला. अशें घालप न्हू. 10:30 सुमार आमकां कॉल येयले, तेन्ना आमी हांगा इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो. हांगा जेन्ना पॉयंटार पावले तेन्ना पळय जाल्यार ह्या झाडाक उजो पेटलेलो आसा फूल सामकें. आडपय म्हणटा तेन्ना ते आमी जेन्ना आमी स्टार्ट केलें, पंपिंग स्टार्ट केलें आनी परत उजो पालोवचो प्रयत्न, आमी उजो पालयलो आनी सायडीक घरां आसली ती घरां आमी सेव केली. कितली घरां आशिल्ली सायडीक? सायडीक हांगा वाडत आहा तो एक 2-3 घरां आहा हांगासर. कितले वेळ पेटलो उजो? जवळ जवळ आतां 20 मिनटां सुमार जाले. तुम्ही पालयताले? आमी पालयता 20 मिनटां. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. दोळ्या आड मसणपाड ही म्हण सरकारी कामांक जुस्त लागू पडटा. सिव्हिल सप्लाय विभागाचे कचेरे म्हऱ्यांत बेकायदेशीर तरेन कामां चल्ल्यात. फोंड्या तिस्कार हो हाडबडीत वावर चल्ला. कामाची पद्दती घेवन गोवा कॅनान चिंता उक्तायल्या. SI, DC, GL महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान सरकार हे काम करता. सरकारी इमारती कुशीक फोंडा तिस्कार सिवरेजीचो चेंबर खणला, पूण कामाचे नेम कंत्राटदारान फाट्यार मारून हाडबडीत पद्दतीन काम चलयला. ते भायर सिवरेजीच्या कामाक घरगुती LPG सिलिंडर वापरतात. देखून शाळेंतली भुरगीं आनी काम करपी लोकांक भंय निर्माण जाला. 6 वर्सां सावन हे काम चल्ला. गोवा कॅनाच्या रोलंड मार्टिनान सरकारी कामाचे पद्दतीचेर नेमकेपणान बोट दवरला. See, today morning I have come to the Deputy Collector's office for a meeting, and I was shocked to see this scenario here at Ponda, because just few days back only Goa Can has submitted a detailed memorandum regarding the sewage work in Madgaon, and I was shocked to come here and see that the situation in Ponda is even worse. Now, why I will say it is even worse? Because first of all, this is happening just next to the Deputy Collector and government building, and it is so dangerous today. Why? Because this work has been taken up by Sewage Infrastructure Development Corporation of Goa Limited, SID CGL. Their head office is in Panjim. Now, in the site to start the work, there is an order of the collector, and the order of the collector is having some nearly 10 or more conditions. What is to be done? Now you see here in the back of me where I am standing, the barricading is there without any information of the corporation. There is no phone number, there is nothing here. So if somebody is visiting, any lawyer or any litigant who is coming for the cases here to Deputy Collector and court and the officers can fall in this and die here. And most shocking,
neither the project agency, who is the concerned junior engineer, his mobile number, nothing is here. So the sad part about here is that we are putting people of Ponda Taluka, people who are visiting from different villages who come to the city and come for various government offices here, we are putting them in danger. सरकारी कामां जांकां दितात ते कंत्राटदार सरकारी जावं आशिल्ल्या वरी कामां करतात. तांकां कोण विचारिना, विचारल्यार शापोता चड. तांच्या कामांतली घाळपणां घेवन रोलन मार्टिनान तांकां उजरावन काडल्यात. You can see on the back, the barricading is not complete. They are using one old board of PWD. When I questioned the person here, where is the SIDCL board? Na, wo purana board hai, wo hum dala udhar. And most shocking that today I found a domestic gas cylinder being used on this for welding purposes. This is a government project. This is a project which is to be done, operated by a government corporation, and openly this is here. I am now going to phone the civil supplies department to immediately come down and take action. Right in front of the civil supplies office, they have got the guts to come and put a domestic LPG cylinder here for commercial welding purpose. So this is the sad state of affairs, and I am today writing to the collector, South Goa district, to immediately order inspection to this, to come and investigate. गोवा 365 खातीर तिस्का वयल्यान कृष्णा नायक. वाश्को प्रयास ह्या नावाखाला पुलिसांनी एक उपक्रम घडोवन हाडलो. पुलीस लोकांक कशी तरेन सेवा दितात ते तांकां प्रयास ह्या उपक्रमांतल्यान समजावन सांगले. लोकां बरोबर सुसंवाद साधून एकामेका भितर बरे संवाद साधपाचो प्रयत्न करतात, पुलीस अधिकाऱ्यान सांगले. दनपारां जो एक्सिडेंट जाला शांतीनगर आनी वार्णापुरच्या मदीं वेद पेडेस्ट्रियन लेडी शी वॉज डॅश्ड बाय वन क्रेटा व्हेकल. दॅट लेडी डायड ऑन द स्पॉट. आमी परत परत लोकांक सांगत आसता की स्लो चलया स्लो चलया. तातूंत कितें गाडी कंट्रोलान हाडपाक जावपाक जाय आपल्या कडेन. हे गाडयेक सुद्दां पयलीं आमी जस्ट लास्ट म्हयन्याक आमी तांकां ओवर स्पिडींगाची चलन दिल्लें आसा ह्या गाडयेक, आनी आनीकूय 2 चलन दिल्लें आसा पयलीं. सेम गाडयेक आमी पयलीं दिल्लें आसा आनी ओवर स्पिडींगाचेर दिल्लें आसा. ओवर स्पिडींग केसी करपाचें कारण कितें आमचें की लोकांक कळपाक जाय की ओवर स्पिडींग करपाचें ना. जे लिमीट बरयल्लें आसा ते लिमिटान गाडी चलोवपाक जाय आनी अशे तरेन चलोवपाक जाय की इन एनी इवेंच्युलिटीज कोण मदीं कितें आयलो जाल्यार गाडी आपल्या कडेन कंट्रोल जावपाक जाय. This is a Prayas, is an initiative taken by our SP South. This is a community policing initiative, especially in slum areas, because in slum areas you know that most of the criminals are taking the shelters. So people from different areas are residing in slum areas and they are taking the chance to commit any crime. So in this particular this Prayas, so we are called many experienced speakers so to tell about the various things about regarding the crime against women, regarding the drugs awareness, regarding the traffic. So now they will tell their experience to the some areas so that they can take the precaution, they can be alert in the future regarding this type of crime. आमी लोकांक भितर आमी सगळ्यांक जॉयंट करता. आमी तांकां सगळ्यांक हाडून जितके लागीं हाडटा लोकांक की आमी तांचे वॉट एवर सर्विसीस आमी दिता ते तांकां आमी एक्सप्लेन करता. तेंचे आमी व्यूज घेता, तेंचे डिफिकल्टी विचारता आनी जे कितें तांकां कोण आमकां ते पुलीस स्टेशन पावना आमी तेंचे फुडें वता. तेंचे फुडें वचून तेंचे डिफिकल्टी जाता तितके आमी सॉल्व करपाक हे करता. तशेंच आमी तेंचे हितून स्पोर्ट्स मागीर खेळपाचे हितून सगळे स्पोर्ट्सान बी आमी हे करतले आनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन जितके आमचे फेसिलिटी आसा तांकां आमी हाडून एक्सप्लेन करता, इन्फॉर्म करता आनी वो आमचो दूरी आसा वो हम लोग दूरी मिटा रहे हैं और हम लोग नज़दीकी ला रहे हैं. जितना होता है नज़दीक करके उनको हम लोग सब लोग अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं और हम लोग एक अच्छा बॉन्डिंग कर रहे हैं. ये हमारा एक प्रयास है लोगों से. Community interfere with each other is a very important thing for running the law and order of the state. This is a beautiful project, Prayas, by which police, of whom we are always in awe, are coming close to the public, which is a required thing. And they creating awareness that they are there for them makes a big difference to the public, and I'm sure that this will go a long way to build a bridge between police and the community so that law and order, rule of law, everything is maintained in society. I appreciate
the Vasco police for taking the first initiative to get a child admitted to Apnagar for driving without a license. Please give him a hand. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. लाडली लक्ष्मी स्कीम कांय तेंप जालो बंद आसली. ही स्कीम वादांतय सांपडिल्ली. विरोधकांनी त्या संबंधात बोळ घातलेलो. कांय कारणांक लागून बंद पडलेली ही स्कीम आता सरकारान परत सुरू केल्या. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 2012 वर्सा गोंयांत लाडली लक्ष्मी स्कीम सुरू केल्ली, जातून 18 वर्सां पिरायेचे चलयेक 1 लाख रुपया दितात. शुक्रारा राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी प्रलंबित आशिल्ली लाडली लक्ष्मी मंजुरी पत्रां आमदारांनी वाटली. मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार, मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांच्या हस्तुके तांच्या मतदारसंघांनी लाडली लक्ष्मी मंजुरी पत्रां भेटयल्ली. पळयात. आयज ही आमची लाडली लक्ष्मीची सँक्शन जाल्लेली आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीत आनी ही टोटल आयज जे डिस्ट्रिब्युशन केला ते आमी 63 लाडली लक्ष्मी डिस्ट्रिब्यूट केला. 5 दीस पयलीं अरावंड 78 लाडली लक्ष्मी डिस्ट्रिब्यूट केली. सो हे जे आमचे लाडली लक्ष्मीचे खूब दीस जाले पेंडींग आसलेले ते गव्हर्मेंटान आमच्या स्पेशली आमचे गोंयचो मुखेलमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे चायल्ड एंड वुमन डेव्हलपमेंट मंत्री तेंच्यांनी लोकांक सँक्शन दिलेले आसा. जितली पेंडींग केसीस आसा थोडी पेंडींग केसीस आसा त्यो आतां तेंच्यांनी असेंब्ली आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा क्लियर करतले म्हणून. आनी खूब दीस जाली पेंडींग आसलेली लाडली लक्ष्मीची जे आमच्या सगळ्यांक लोकांनी जी एप्लाय केलेली. सो आयज खूब बरें दिसलें कित्याक आयज सगळ्यांक आमचे 63 लोकांक आयज कलेक्ट केलेले आसा. बाकीचे लोक आनी येवपाचे आसा तांकांय आमी आयज आफोना कित्याक वांगडा सगळ्यांक वाफोना. सो बाकीच्यांकूय दितले आनी तेजे पयलीं आमी 78 दीस. सो ह्या दिसांनी आमी कांय ना म्हटल्यार एक 200 लाडली लक्ष्मी आमी डिस्ट्रिब्यूट केलेली आसा आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. सो एक बरी एक उमेदीची गोश्ट दिसता कित्याक जे लोकांचे पेंडींग आसलेले केसीस लाडली लक्ष्मीची जे आमी फॉलोअप करून आयज गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवन आयज तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो आसा. आयज आमी हांगा लाडली लक्ष्मी जी खूब तेंप जालो पेंडींग आसलेली आनी तांकां खूब इन्क्वायरी येताली की आजून पर्यंत डिस्बर्स कित्याक जायना म्हणून. सो हांव सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या राज्य सरकाराक की तेंच्यांनी हे सगळ्या जेंच्यांनी एप्लाय केले तांकां तेंच्यांनी डिस्बर्स केला आयज. आनी ऑलमोस्ट आयज आमी 73 लाडली लक्ष्मी आमी सगळ्यांक दिल्ली आहात आनी त्याचे 2 दीस पयलीं आमी 26 लाडली लक्ष्मी दिल्यात. सो सरकारान जे पेंडींग आसलेले जे लाडली लक्ष्मीचे ते ऑलरेडी तेंच्यांनी हँडओव्हर केल्ले आहात. आमी तांकां आयज हँडओव्हरूय केला. सो परत एकदा धन्यवाद म्हणटा आमच्या सरकाराक की आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे जे आमचे महिला असले तेंचे लाडली लक्ष्मी जे एप्लाय केल्ले तांकां आयज आमी हँडओव्हर केला ही स्कीम. काही मांद्रे मतदारसंघातल्यान साधारण कितल्या जाणांनी एप्लाय केल्ले आहा तुमच्याकडे बी अशें? पळय आतां न्यू एप्लिकेशन्स खूब आहात. आतां कितें केलें आतां ही क्रायटेरिया तेंच्यांनी चेंज केल्या अंडर टील द एज ऑफ 18 वर्साचेरूच तांकां एप्लाय करूंक मेळटा. सो त्याच्या प्रमाणे खुबशे आमच्या भुरग्यांनी चलयांनी एप्लाय केल्ले आहात आनी ते आतां नेक्स्ट फेजाक आमी सँक्शन करून घेतले. हे अर्लियर फेज जो पेंडींग कितलेसो ते पेंडींग आसलेले ते क्लियर करून तांकां आयज हँडओव्हर केल्ले आहा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. फोंडा बुधवारपेठ गणेश उत्सव मंडळान फोंडे वाठारांत गणेश जयंती निमतान 4 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडपाचें थारायलां. हातूंत घुमट आरती, भजन, फुगड्यो, नाटकां, नाच आनी हेर विविध कार्यावळींची मेजबानी आसतली. आमचो प्रोग्राम जो आसा तो आयतार रविवार 22 जानेवारी सकाळी आरती तीर्थप्रसाद हे सगळें आसतलो. मागीर 4 फोंडा तालुका मर्यादेत घुमट आरती स्पर्धा आसतली. तेजे नंतर 7 कन्सिडर्स कॉम्पिटिशन आसतलें वय वर्ष 5 ते 15 हेजे भितर. हो जालो पयल्या दिसाचो प्रोग्राम आमचो. दुसऱ्या दिसा सोमरा 23 तारखेक जानेवारीच्या सांस्कृतीक कार्यक्रम म्हणल्यार फुगडी कल्चरल तेंचे आनी कितें आसतलें धालो म्हणटा अशे ते प्रोग्राम मिक्स प्रोग्राम दवरलेलो आसा. तो एकलो प्रोग्राम 23 तारखेक आसतलो. 24 तारखेक
आमचं वर्धापन दीन त्या दिसा आमचं सकाळी सगळे देवाची पुजा अर्चा सगळे आसतले. त्याच्या नंतर शुद्धीकरण, मागीर दनपारां आरती आसतली 12:30, मागीर एका महाप्रसाद, मागीर सांजचे आसतलें आमचें 4 भजन. भजन जाल्या नंतर 6:30 पालखी जाल्या नंतर आरती आसतल्यो, पावणीस थोडीशी आसतली, मागीर तीर्थप्रसाद. त्याच्या नंतर प्रशांत सतरकर हेजे 2 अंकी नाटक जे आसा ते आमी हांगासर सादर करतले रातचे 9. तेजें नांव जावन आसा भविष्यमान भवन. हो जालो आमचो 24 तारखेचो प्रोग्राम. आतां उरलें आमचें गणेश जयंतीचो दिसा 25 तारखेक. 25 तारखेक आमची गणेश जयंती, विनायक चतुर्थी दिसा सदां भशेन सकाळची पुजा आसतली, देवाची आरती आसतली. 12 गणेश जल्म जातलो. गणेश जल्म जाल्या नंतर एका महाप्रसादा नंतर 4 भजनाचो कार्यक्रम. तशेंच सांजची 6:30 पालखी जातली. पालखे नंतर पावणे घराणे तीर्थप्रसाद जाल्या नंतर रातचे 9 आमकां तो प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आसतलें. जे कोण भुरगीं कोण फॅन्सी ड्रेसां म्हणनाका आनी कितें आरती म्हणनाका कोण खंय जे येयल्ले आसा फर्स्ट, सेकंड जावं थर्ड, तेंचे आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करतले. जे कितें सामान दिल्लें आसा मोठें किंवा डोनेशनां दिल्लीं आसा मोठी, आनी ज्या लोकांक रिसिटी मेळना तेणी आमचे कडेन कॉन्टेक्ट करपाचो. जर तांकां रिसिटी मेळनात आनी जर तांकां रिसीट जाय जाल्यार तेणी आमचे कडेन कॉन्टेक्ट करून आमकां सांगपाक जाय, आमी आमकां डोनेशन दिलां, आमकां रिसीट मेळूना. आनी हेजे फुडें जो कॉन्टेक्ट कोणी करतलो तो फक्त ह्या कमिटी कडेन करपाचो. माझी जी कमिटी आशिल्ली हांकां आनी आमकां ह्या देवळाक कांय संबंद ना. तेंचे कडेन कोणें सर्प सादोवचो न्ही. जे कितें डोनेशन दिवपाक जाय ती ह्या मंडळा कडेन दिवची. बुधवारपेठ गणेश मंडळ नवी कमिटी काडली आसा, हेंचे कडेन दिवची. नाल्यार आमचो एक भटजी आसतलो, भटजी कडेन हाडून दिवची. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक. बाळीच्या स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालयान बाळी ते आदले मेरेन मॅरेथॉन 2023 घडोवन हाडली. हे धांवडेत तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. चलयां खातीर 3 किलोमीटर आनी चल्या खातीर 5 किलोमीटर धांवडी आसली. कुंकळेचो PI तुकाराम चव्हाण, अध्यक्ष रोहिदास नायक हजर आसले. व्यायाम भलायकेक भोव गरजेचो अशें मुखेल सोयऱ्यान सांगलें. आयकात. ऑलरेडी सुरू झाली आसा. विवेकानंद आयज तुकाराम बाब वेगवेगळ्या भागांनी गेला. काणकोणा सारक्या PI म्हणून ताणें काम केलें. बाकीच्या आतां आमच्या सुशांत सरान सांगलें की अनेक भागांनी ताणें काम केलें, पूण खंयच केन्नाय ताचें नांव वाकडें नांव हांवें आयकुना. अशें ऑफिसर जावपाक जाय. तो एक गरीब घराण्या जन्माक येयल्लो भुरगो. ताका आवड आशिल्ली कितें PI जावपाची, PSI जावपाची, पोलीस डिपार्टमेंटाक काम करपाचें, कारण ताचें कॅलिबर जें आसा तें त्या तरेचें आशिल्लें. आनी आयज ताका हांगा हाडपाक एक मुख्य कारण म्हणजे तुकाराम सरान म्हाका विचारलें, सर आपूण सिव्हील येवं काय युनिफॉर्मान येवं? हांवें म्हणलें तूं युनिफॉर्मान यो. आनी युनिफॉर्मान यो कित्याक सांगलें तर आमचे भुरगे अनेक भुरगे जे आसा हांगा त्या भुरग्यांक तुजे वयल्यान एक स्फूर्ती मेळटली, एक इन्स्पिरेशन मेळटलें की आमी ह्या डिपार्टमेंटाक वचप आनी मुखार येदो व्हडलो ऑफिसर जावप. तुकाराम सरान केन्ना चिंतून नाशिल्लें आपूण हें जातलो म्हणून, पूण हेजी चिंत जाल्ली. स्कूल कसलें आसूं, स्कुलान शिकोवपी टिचर बरें आसले जाल्यार भुरग्यांक शिकपाचो उमेद येता. आनी तुमचें नशीब बरें आहा, तुमचे टिचर्स तुमच्या वांगडा आसात. आनी ताचो एग्जाम्पल म्हणल्यार काल ती तुमी स्टेट लेवल चॅम्पियनशीप तुमी जिखली. ताका लागून खूब बरें दिसता की बाळ्ळी ह्या गांवांत ही स्कुलान भुरग्यांनी वचोन ते स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जिखोन येवप ही व्हडली गजाल. ताका लागून सगळ्या टिचर्सांचे आनी स्टुडंट्सांचे हांव खूब अभिनंदन म्हणटा. आनी तुमच्या कडेन मागता की तुमी अशेंच फुडें सरचे, कित्याक तुमी हे तुमचो प्लॅटफॉर्म आनी ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तुमकां फुडें वचपाक जाता सगळ्यांनी. कळ्ळें तुमकां सगळ्यांक. आयज जो मॅरेथॉन रेस आसा ताचे वयल्यान तुमकां सांगपाक सोदता की आतां ऑल ओव्हर इंडियेन जावं वर्ल्डान बी डिफरंट हेल्थाक लागून इव्हेंट्स ऑर्गनायज केल्ले आसात. आनी ताचे भितर आमी पयलें आसतलें टफस्ट मॅन आनी खूब अशें हे आसा इव्हेंट आसा. तितून सगळे तरेचे लोक डिफरंट एज पास पार्टिसिपेट जातात. सो तुमकां जस्ट एक स्टार्टर आनी हेचेर
तुम्ही सगळ्यांनी आपला जो स्टॅमिना वाडोवपाचेर हे करपाचो आनी आपणाची हेल्थ इम्प्रूव करपाचेर. गोवा 365 खातीर बाळीचांद, रमेश नायक रावत. येता त्या कांय दिसात उण्या तापमानात 1 ते 2 अंश सेल्सियसांनी उणाव जावं येता. देखून राज्यात शिंयाळें वातावरण तशेंच उरतलें. उपरांत तापमान स्थिर जातलें. राज्यभर कांय कडेन धुकें अणभवपाक मेळटलें. चडीत आनी उणें तापमान 32 आनी 19 डिग्री सेल्सियस उरतलें. हवामान खात्याचो हो अदमास. आनी आयचें हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.